मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळयाच्यो हेडलायन. पुराय राज्यात रस्तो अपघात आसा वाडत. येरादारी व्यवस्थापनाचेर अधिकाऱ्यांची पकड उणी जाल्ल्यान लोकांक पडला प्रस्न. सरकारी अधिकाऱ्यांची फकत मेळटा आश्वासनां, पूण अपघातांनी उणाव नाशिल्ल्यान जाला गंभीर हुस्को निर्माण. कुचेली, खडपावाडो, वडेश्वर नगरात कितलेशेच म्हयने जाले पातळला बुरशेपणा. ह्या कोयरांतल्यान लोकांक करचो पडटा प्रवास. कर फारीक करून आमचेर हो अन्याय कित्याक? तिडकिल्ल्या थळाव्यांचो खोचक प्रस्न. कोलवाळे मध्यमवर्ती बंदखणीच्या प्रकारात 1.40 लाखांच्या बॉलाच्या आकारात गांजाची सापडली 7 पाकिटां. कोलवाळे पोलिसांनी 4 दुबावितांक केला अटक. आखे मडगावा आयुर्वेदिक क्लिनिकांतल्यान सुमार 5,000 रुपया आनी 20 चांदीची नाणी चोरून चोरांनी काडलो पळ. ह्या वाठारात पुलीस गस्त वाडोवपाची मागणी केल्या थळाव्यांनी. आणि आताच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. कुचेली, खडपावाडो, वडेश्वर नगर वाठारात फाटले कितलेशेच म्हयने जाले कोयराक लागून लोकांक बरोच त्रास सोंसचो पडटा. ह्या कोयरांतल्यान भुरग्यांक शाळेत आनी लोकांक इगर्जेंनी तशेंच देवळांनी वचचे पडिल्ल्यान थळावे फुर्योज जाल्यात. आमी कर फारीक करून आमकां अशें कित्याक? तिडकिल्ल्या थळाव्यांचो सरकाराक खोचक प्रस्न. पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. म्हापसा इज अ हार्ट ऑफ सिटी. म्हापसा मतदारसंघात खंय तरी नितळसाण आसपाक जाय. सध्या मी आसा म्हापसा मतदारसंघातल्या कुचेली, खडपावाडो, वडेश्वर नगर ह्या वाठारात. हांगा फिलिप रिट्रीट बिल्डिंग आसा आनी ह्या बिल्डिंगे मुखार आमकां कोयराची रास पळोवपाक मेळटा. अशें म्हणटात की स्वच्छ भारत नितळ गोंय. पूण हे खंय तरी आज उरला काय कितें हो व्हडलो प्रश्नचिन्ह हांगा निर्माण जाल्लो आसा. हांगा जी फिलिप रिट्रीट बिल्डिंग आसा बिल्डिंगे मुखार हांगा कोयराची रास पडिल्ली आसा. ही लोकल एरिया, हांगा खुबशे रेसिडेंट्स रावतात आनी ह्या कोयराच्या घाणीच्या वासा खातीर तांकां बरेचशे त्रास सोंसचे पडटा. हांगासरले जे लोकल्स आसा तेंच्यांनी हांगासरलो जो थळावो नगरसेवक आसा आनंद भाईटकर हाचे कडेन कितलेशेच फावटी कागाळी केल्यो, पूण अजून मेरेन हांगासरलो जो कोयर आसा हो नितळ जावंक ना. कितलेशेच फावटी कागाळी करून लेगीत जी घाण हांगा पडिल्ली आसा ही हांगा अशीच आसा. लोकांची एकूच मागणी आसा की जाता तितल्या बेगीना हो जो कोयर हांगा आसा हो नितळ जावपाची गरज आसा. Then the cross is there, then the temple is there. And the 2 by roads, this side people, this side people, you know, every day I get up in the morning 6:30 and I make my way to church. Stinking smell up to here, it is coming down. The dogs, the cattle, the buffaloes, they make a mess, can't walk. Only have to look down and walk, no looking up. This is what I'm facing. There are 2-3 senior citizens who make their way to go to church. Understand? So please look into it and find a solution that the garbage, this spot will be shifted elsewhere. So we are complaining about removing this garbage from here because elderly people are staying in my society. There are children who are there, small children. They cannot come out of the house because of the dirty smell that is going. People can't walk from here. There are elderly people who go to church all the time on Sundays and weekdays also. And they are also having problem because it's so dirty. They can't walk. It is smelling. They are falling sick on and off. Some of the people who have come to stay in my society, they are coming. Any complaint, sorry, we have made couple of complaints. From 23 onwards, we have given letters to the MMC, and before that also there were some people who were following up with this. So now, what is happening? These people are telling us that you find us an alternate place. How am I supposed to find an alternate place for this thing? I don't think I can do that. There is no gate as such. It's open only. Then again they keep the bins on the outside. People come from all over the place, wherever. I don't know who's coming and from where they're coming. They're just coming, throwing on the bikes. Even in spite of putting notice by the MMC, people are still dropping. And we in our society, we have kept bins. We are paying garbage tax. We have kept one lady to go to door and collect this and put it in the right, because they are contractor, whoever is taking the bin, he used to call us and tell that I'm not going to take your garbage because you are mixing the garbage. For that reason, we have kept one lady. फ्लॅटान कामाक वयताले हांव रातचे मज मेल्ली दिसता ते हाडून थंयसर तेंच्यांनी उडयल्ले कचऱ्यान
मग तांकां कोण तरी मेवळे गवळेक मग तांकां विचारले हे तुमचे न्हू म्हणटले हांगा आनी गवळ्या कोण ना तुमच्या शिवाय कोण उडयतला आमकां घाण न्हू ते न्हू आतां म्हाका 70 वर्सां जाले कुचेल्यान केन्ना कचरो येयल्लो आमी पळोवंक ना आमी सगळो कचरो न्हू हावजींग बोर्डार उडयताली तेन्ना हांगा कचरो नासलो गार्बेज केली ताका पयलींच सांगलें आमी हांगा कचरो घेयना म्हणून आनंद बाडकरान गार्बेज आयली वयर उडयली आनंद बाडकरान हाडलो पयलीं निवडून येयलो तेन्ना वयर कचरो हाडलो आमचे पयलीं पयशे बी घेतले आनी आमी काडटा म्हणल्यार तेंच्यांनी काडूंक ना हांगर काय गार्बेज नासली हांगर हाडून तूं घातले परत तूं बांदूंक सोदता कोणी घातली हांगा आनंद बाडकरान हांगा हे सगळी घाण आनंद बाडकरान केली एक दीस तो हांगर हेवटेन झाडू मारूंक पळयना एक दीस कितें मोडले पळयना एक दीस हा सगळे भुरगे सगळे देवस्थान येयले जाल्यार सगळे गुवाच्यो घाणी सगळं जाल्यार कांय करिना आमी कितें करपाचें आनंद बाडकर कसो कित्याक आनंद बाडकराचो वड न्हू म्हणून तो आनंद बाडकर हांगर कितेंच करिना आमी सांगून पळयले जाल्यार थंयसर कांयच हें करूंक ना जाल्यार कांयच पडोंक ना मागीर आतां हेतून डेंगू जाले आतां भुरग्यांक कितें जातले आमी आतां कितें करपाचें आता कचरो उडयतात न्हू कोण जनावर ती भुरगीं आसतात तांकां हाडून जातात ते मातशें तांकां हें करतात आनी आमच्या लोकांचे इतले कचरो पडना म्हटल्यार भायले लोक सगळो येवन रातचे 4 व्हिलरीन हाडटा व्हडले व्हडले बॅगा हाडून थंय उडयता काळी बॅगा हॉटेलांतले घरातले सगळे एकठांय करून रातचे उडयता आणि एक म्हणजे कितें सांग रातचे ते कोण रूम रेंटर दवरतात पळय ते सगळे हाडून हांगा कोंबड्याची पाकां कोंबड्याची आडा सगळे हाडून हांगा उडयता पयलीं गार्बेज तुमचे व्हरताले घरा येवन ना आमी पयलीं कितें आसा आमी थोडी लोक आसली न्हू तेन्ना गार्बेज कचऱ्याचे हेत येनासले आतां ह्या 7 वर्सांक आमकां गार्बेजीची गाडी येता कलेक्शन जाता पण हांव कितें म्हणटा सांग आमचें कलेक्शन तुमी हांगा करूं नाका आमकां डोर टू डोर तुमी कचरो आमचो कलेक्ट करा न्हू मागीर हांगा आमकां गार्बेज जायना ती कशी जातली आमकां हे कोणी चिंतूंक जाय कॉन्सुलरान आनी एमएमसीन ते आमकां लागना न्ही तुमी कितेंय करा पूण हांगा घाण करूं नाका We took the flat. Now we can't even open our balcony door. Full bad smell comes and all the house flies comes inside. We can't even open our hall balcony door. And what about the children's health by this smelling every day, by breathing this bad smell? पण ही घाण जी पळोवन घातली आमी कचरो दिता आमच्या घरांचो व्हरतात पूण भायल्या हे उडयता ताका हें कितें आहा ना तुमी हांगा कॅमारो दिले पयशे आहा न्हू कोण येता तुमकां आमच्या पयशे बरे येता तर करूंक पळयना तुमी आनी ही घाण आतां पळय उदीक येयलें न्हू ही सगळी गाडी येयली काय उदीक वता ती रोस कसो येता न्हू ते रस्त्याक भरता आनी त्या लोकांक भुरग्यांक आमकां माल न्हू तो व्हडल्यान उलय आमी सदां इनकम आहा बिल्डिंगान ते आमच्यान ते रावपा जायना आमी कचरो तांकां हाडिनाका म्हूण सांगताय ते गाडी भरून हाडून घालता हिंगा आनी मागीर ते आमी कामां वयता म्हणजे सदां सांगून आमकां बेजार येयली ही तिणी माती काडल्यार म्हयनो जालो ही माती काडल्यार हेची माती वयर काडून ती भरून व्हरपाची ना गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार समृता खंडगांवकार आनी सानिका नागवेकर. कोलवाळे मध्यमवर्ती बंदखणीच्या प्रकारात बॉलाच्या आकारात गांजाची 1.397 किलो वजनाची 7 पाकिटां जाचे मोल 1.40 लाख रुपया आसा ती उडयिल्ल्याच्या आरोपाखाला कोलवाळे पुलिसांनी 4 दुबावितांक अटक केला. पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. कोलवाळ तुरुंगात गांजा सप्लाय करपी 3 तरणाट्यांक कोलवाळ पुलिसांनी अटक केल्या अशी माहिती मेळ्ळ्या की खंय तरी हे जे तरणाटे आसा हे झाडाक दोरी बांदून जी तुरुंग आसा हांगाच्या फाटल्या दारांतल्यान खंय तरी गांजा सप्लाय करताले. हो सगळी जी घडणूक आसा ही सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यान कैद जाल्ली आसा आनी ही माहिती मेळटाच कोलवाळ पुलिसांनी हे 3 तरणाट्यांक हांगा अटक केल्ली आसा अशी माहिती मेळ्ळ्या की हातूंतलो एक तरणाटो आसा खंय तरी मायनर आसा आनी हाचेर सगळे फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन कोलवाळ पुलीस करीत आसा. 4 जाणांक अरेस्ट केलो म्हणजे तुमकां ना कितें हांव सदांच म्हणटा की हो सरकार आज इट हॅज फेल्ड with law and order and such type of episodes cannot happen without the police being involved and political godfathers being involved. गोयंचो पाब्लो एस्कोबार कोण हे पयलीं क्लासिफाय जावपाक जाय. हे विधानसभे आमी मांडटले whether Rowan County knows who's the Pablo Escobar, whether the chief minister knows who's the Pablo Escobar of Goa. आज जेलींत पयलीं आमी दिसताले आमी पयलीं आमदार जाले सारको एकलो क्रिमिनल एसको पिक्चर काडटा डॉनावाशी सारको चलोन थिंगा सगळे मेळटा
ड्रग्स मेटा, गांजा मेटा, गॅम्बलिंग जाता, सोरो मेटा, आनीक it has reached heights कि the system where Kolwale jail today is 110% full. जे capacity ha is way over their capacity. 610 लोकांक जेलींत घालपाक एक capacity Kolwale jailiची. Today there are more than 630 to 640 people. So the system today has completely failed. Why it has failed? Criminals of different backgrounds, under trial je munis hai, the system of making sure that people who cannot get bail, who are under trial, for them what schemes are there? This government has failed. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, समृता खंडगांवकार आनी मुजैब शेख. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पुराय राज्यात रस्तो अपघात वाडत आशिल्ल्यान येरादारी व्यवस्थापनाचेर अधिकाऱ्यांची पकड उणी जाल्या काय कितें असो प्रस्न खुबशा लोकांक पडटा. अधिकारात आशिल्ल्यांनी जायती आश्वासनां दिल्यात तरी दिसपट्टे जीवघेणे अपघात घडत आशिल्ल्यान गंभीर हुस्को निर्माण जाला. रस्तो सुरक्षा नेम सुदारपाचे आश्वासन मंत्री आनी अधिकारी सातत्यान दियत आसात, पूण वेव्हारात अंमलबजावणेचो उणाव आसा. खरे उपाय करचे परस अधिकारी निमित्ती करतना दिसतात. येरादारी नेम अजिबात लागू जायनात अशें जायते जाणांक दिसता. हेल्मेट नासतना वाहन चलोवप्यांक दंड दिवपा वांगडाच बेपरवा वाहन चलोवप, गाडी वेगान धांवडावप वा हेर उल्लंघनाक तोंड दिवपा खातीर व्हडलेशें काम जायना. आयकात ह्या विशया विशीं गोंयकारांच्यो कांय प्रतिक्रिया. Accidents is an issue that we have been discussing in Goa for since time immemorial, 5 years, 10 years. Accident जायत आसता, लोक जायत मरत आसता आनी आमचे ऑथॉरिटीज कोण आसा ते RTO आसा ते आनी ते मिनिस्टर आसा ते कितें म्हणटा, ना आमी एनफोर्स करतले लॉज रस्ते जातकूच. लोक कितें म्हणटा, वी विल स्टार्ट फॉलोईंग द लॉज आफ्टर रस्ते सारके जातकूच. बट रस्त्याचे आनी डिसिप्लीन ड्रायविंगाचे कितें हे फरक, कित्याक जोडी आसा आनी कित्याक हे आसा ते म्हाका अजून गमोंक ना. आनी आमकां गमोंक ना ओके, आनी बट आमचे तरणाटे मोटरसायकलीचे भुरगे 21 years 22 years हे रस्त्यार चलयता आनी मोत्ता. टुरिस्ट येता, ते रेंटर कार्स येता, रेंटर बायक्स येता, मारता एकामेकाक, रस्तो आसा लोकांच्या घरान पावता, टर्न मारता, सिग्नलां नासतना टर्न मारता, एक्सिडंटां जाता, लोक मरता. एज फार एज जनरल रूल जर पळयलो तुमी जाल्यार नॉर्मली एक्सिडंट हॅपन बिकॉज traffic rules and traffic laws are not followed properly. If there are proper signboards maintained everywhere, if there are proper cameras kept everywhere, and especially markings are kept where roads are dangerous, where there are sharp turns, speed limits is implemented, then there is a possibility that these accidents are reduced. Another problem that we see in Goa is a reckless business of these tourist vehicles. Private लोकांक without हे कसली number plate ना आनी कितें yellow number plate, those who are not properly त्यांचे कितें accountability ना, ते कोणाकूय गाडी काडून दितात. Those tourists have taken everybody for a ride, म्हणजे they feel as if गोवा में आए हैं तो मजा करके जाएंगे. तो कोण सोरो पिवन गाडी चलयतात, कोण आनी कितें करतात. So these things are the main reason that the accidents are taking place. See, I directly squarely blame the BJP government in power, because I'll give you an example. See, you know, in Bombay, at that time I used to work in Bombay, there was a accident where one rich boy, he was in fact unfortunately Catholic, had mowed down a few people on Marine Drive in Bombay, and that incident became such a big huge thing. There were candlelight marches and all. After that, the government in power at that time in Bombay, okay, took cognizance of this issue and showed the political determination to
curb drunken driving. There were nakabandis day in and day out. It was extremely strict. You could call up the chief minister if you got caught in a drunken driving case and you would not be left out. You know, there was nothing you could do. You could call up the prime minister, but if you were caught drunken driving, the law enforcement issue tell आता तू देयाक phone केला शिवाय तुका केल्यारूय आमी तुका सोडचे ना. That is what the intent was. Today, if you see over the last 2 decades, drunken driving in Bombay has reduced drastically. Log bita, people are scared to drink and drive in Bombay, and that is because of the government's political will that change occurred. The policing was done properly, nakabandis were done properly, everybody was put into line immediately. Why can't that be done in Goa? सी गोंयान एक्सिडेंट वाडत आहा आनी गोंयान नंबर 1 पॉप्युलेशन वर्सीस डेथ तर पळोवपाक फॅटल एक्सिडेंट तर पळोवपाक गेले जाल्यार ते नंबर 1 स्टेट म्हणटा ती ऑल ओवर इंडिया गोवा जाल्ली आसा. आनी इतल्या कमी पॉप्युलेशनान जर तर इतले लेवलाचेर जर एक्सिडेंटान फॅटल एक्सिडेंट जाता जाल्यार खंय ना खंय सरकार जो आहा पळय रिस्पॉन्सिबल आसा. कित्याक वी ऑलवेज क्वेश्चन दी गव्हर्मेंट आनी गव्हर्मेंट वाय गव्हर्मेंट इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज देर आर वेरियस थिंग्स. आज जर तर एक्सिडेंट जालो जाल्यार भंय ना. प्रायमरी इन्वेस्टिगेशन जे जाता पळय थंयसर मॅनेजेबल आसा पुलिसेच्या डिपार्टमेंटाक. हांवें अक्षरशः रिसंटली सुद्दां हांवें काही डेथ ऑन द स्पॉट वन ऑफ द मिडिया पर्सन सोयरूचे हांवें पर्सनली फॉलोअप केल्ले आसा. सो थंय एक्चुली पळोवपाक गेल्यार डेथ जाली ती बरोबर. ही एक्सिडेंट जावन ती बस पावली भायर आनी मागीर ताच्या नंतर थोड्या लोकांनी पळयलें म्हणून ताका हांगासर हाडपाक लागलें. सो म्हाका दिसता की भंय ना नंबर 1. सेकंडली जे भुरगे आयज जे भाशेन गाडयो आनी न्यू बायक्स ज्यो आहा पळय जे चलयता पळय दे आर तांकां पडून वचना. आनी इवन बिलो 18 कितलेशे भुरगे हांगासर पळयता. गांवांनी म्हणून पळयता हायवेचेर दिश्टी पडना पूण गांवांनी सुद्दां एक्सिडेंट्स डेफिनेटली थंयसर जाता. तिसरी गजाल म्हणटा ती टुरिस्ट तांकां जेन्ना गोंयान येता पळय हे गोंयचे रोड आसा पळय ते झिगझॅग रोड म्हळ्यार इट्स दे आर नॉट यूज टू. सो ह्या हितून भरपूर चान्सीस आसता. पूण आमी गोंयकार तर पळयता वी कॅन जज फुडलो मनीस कितें करूं शकता आनी कितें. पूण हे जे टुरिस्ट आसा पळय तें जजमेंट मेळना. सो त्या हितून जाता. आनी हेज्या नंतर म्हणटा ते मेजर म्हणटा ते आयज तुमी पळयलें आसतलें रोडाची कंडिशन्स. रोड कंडिशन्स आहा त्यो पोर्टफोलिओ आतां हेज्या नंतर जे आमचे पावस पडलेलो आसा तुमकां सगळे जे पोर्टफोलिओज पळय आहा ते दिश्टी पडटले. सो हेतून आनी रातच्या टायमाचेर एक्सिडेंट्स तुमी पळयले आहा अल्कोहोलीक म्हळ्यार टेस्ट ना. फक्त जेन्ना एक्सिडेंट व्हडलो जातलो आतां हांगासर बाणासर एक्सिडेंट इतलो व्हडलो जालो तेन्ना 5 लोक थंयसर ऑन द स्पॉट गेले. तेज्या नंतर थंय टेस्टिंग जातालें. एक अरावंड 2 महिने कंटिन्युअसली अल्कोहोल टेस्ट जाताले. पुलीस आसताले. आतां पळोवन वचून पळया थंयसर कोण आसपाचो ना. म्हणजे जेन्ना घडटा पळय डिझास्टर घडटा पळय तेन्ना सरकार जागो जाता. You have heard people talking about these accidents and XYZ. This is a small story that we are taking, small 3-4 minute story, but this is something that we see every day. लोक कशे चलयता, कशे कितें करता, मरत आसता, गोंयकार वयता, भुरगे वयता, फुडली पिढी कितें, फुडली पिढी हेच टायमार कवर जातली रस्त्याचेर आमच्या. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिक, साहिल नायक आनी सानिका नागवेकार. आखे मडगांवा धन्वंतरी आयुर्वेदिक क्लिनिकांतल्यान सुमार 5,000 रुपया आनी 20 चांदीची नाणी चोरून व्हेल्ल्याची केस नोंद जाल्या. मडगांव पुलिसांनी पंचनामो केलो. जाल्यार ह्या वाठारात पुलीस गस्त वाडोवची अशी मागणी थळाव्यांनी सरकाराकडेन केल्या. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. फाटल्यान सावळ म्हणटा डिस्पन्सरी आसा, आयुर्वेदीक डॉक्टर आसा. ह्या डॉक्टरीले राती जो एका सुमार एक चोर जो आसा वो हे सायडीच्यान येता आनीक हांगा रावता आनी असो रावता की न्हिदोन रावता आनी सत्री धरता. ताके कळपा नाका म्हणून कितें काय म्हळ्यार आपूण चोर म्हणून आनी तो लिव्हर घालून तेची जी शटर आसा हें कट करता लोकांक आनीक तो भितर वचून तितूंतले जो जर 5 ते 6 हजार कॅश आनी त्याच बरोबर तिका गिफ्ट म्हूण दिल्ले जे सिल्वर कॉइन आसात, सिल्वराचे आयटम आसा हो तो घेवन पसर जाता. हांगा सद्याक ही खबर जेन्ना सकाळी जेन्ना ओपन करपाक ते स्टाफ आयलो तेन्ना कळ्ळें. रोखडेच तेणें आपल्या डॉक्टराक सांगलें. डॉक्टरान रोखडेच मागीर पुलिसे आपयले आनी मडगांवची पुलीस येवन पंचनाम केले कडेन आसा. आनीक CCTVच्या आदाराचेर सद्याक मडगांव पुलीस जे आसात हे सद्याक इन्व्हेस्टिगेशन करता. आतां पळोवया केन्ना म्हळ्यार चोर मेळटलो तो. जेन्ना ते चोर पळय भोंवता रातचे कोण अननोन पर्सन भोंवता पुलिसांची पेट्रोलिंग तेन्ना सपोज पुलीस पेट्रोलिंग करता जाल्यार जे अननोन कोण बॅगां बिगां खांदा लावन तेंगे बॅग चॅक करपाक जाय. तर ते बॅगां भितर सगळे भशेन इन्स्ट्रुमेंट आसा कटींग करपाचें सगळें आसता. सो जेन्ना पुलिसांक दिसता बाबा हो उमको तेका सस्पेक्ट बाबा तेका आयडेंटिफिकेशन घेवपाचें आधार कार्ड आनी तेका व्हरून पुलिसांक ते बसून दवरपाचो सकाळचो सोडपाचो. आतां पेट्रोलिंग जाताय जाल्यार म्हाका खबर ना. सो हांव मात्ता हेजेर आमचे जावन आमचो लोकल MLA आहा न्हू
तेणेय मातशी जबाबदारी घेवची. तेणेय मातशें सीएमाक उलयन बाबा हिंगा पुलीस फोर्स वाडोवचो, तांकां गाडी दिवची. आनी कितें येदोळ मार्गांव हें धाकटें ना. आतां पावसा म्हणटकच लोकांनी मातशें अलर्ट रावचें की पावस पडटा तेन्ना पावसा आवाज येता तेन्ना चोरयो तेन्ना स्टार्ट जाता, तेन्ना ते चोर येता. कित्याक लोक न्हिदता, लोकांक आवाज येना आनी ते कितें पळय काटींग बिटींग करता तेन्ना कोणाक आयकपा येना. एक सायडी पावसा आवाज आनी सुणी बुकल्या पासून आयकपा येना. काल तो तेंच्या क्लिनिक ओपन केलें. पळयलें जाल्यार सगळे ड्रॉवर्स बी ओपन आशिल्ले. कॅश काउंटर जो आसता तो बी ओपन आशिल्लो. सो शी अकॉर्डिंगली गेव अस कॉल. वी वर एट होम. मागीर आमी हांगा येतगीर आमी रोखडेच पुलिसांक कळीत केलें, मारगांव पुलीस स्टेशन. आनी विदीन 10 minutes पुलीस आयिल्ले. तेन्ना आमी ऑलरेडी आतां कंप्लेन लॉन्च केल्ली आसा. आनी जेन्ना CCTV आमी फुटेज पळयली जाल्यार एक्झॅक्टली 1 AM 18 minutes अशें ह्या टायमिंगाचेर तो आयला. एकटोच मनीस आशिल्लो. ताणें शटराचे लॉक सगळें ओपन केला, भितर सरला आनी कॅश काउंटर ओपन करून ताणें अरावंड 5-6,000 कॅश आशिल्लो आमचो. आनी इन माय कॅबीन टोकन ऑफ एप्रिसिएशनाचे जे कितें सिल्वर आमकां कितें एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन आशिल्लें तेंय ताणें मातशे बिलोंगिंग्सांक आमच्या हातलें. बट अदर देन दॅट इलेक्ट्रॉनिक्स, लॅपटॉप किंवा बाकीचे कितें म्युझिक सिस्टम जे इलेक्ट्रॉनिक्स आसा ताका कांय हात लावूं ना आनी तसो डॅमेज कांय करूं ना. बट इट इज ओनली रिलेटेड विथ द कॅश एंड द सिल्वर टोकन ऑफ जे एप्रिसिएशन आशिल्लें तें व्हेल्लें आसा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकार आनी अरुण नायक. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयच्या सीफेरर्स खातीर सध्या पेन्शन येवजण कायम करतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिलें. 2027 वर्सा भाजप परतून वेंचून आयिल्ल्यार म्हयन्याळी पेन्शनाची रक्कम 1,000 रुपयांनी वाडयतले अशेंय मुख्यमंत्र्यान इंटरनॅशनल सीफेरर्स डे दिसा आयोजीत केल्ले सभेत उलयतना जाहीर केलें. मजगती गोंय सरकार हे सीफेरर्सां खातीर कमिटेड आसा आनी पेन्शन ही येवजण भाजपान सुरू केल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान भाशणांतल्यान सांगलें. तशेंच चर्चिल सरकाराच्या काळात केन्नाच ही येवजण हाडूंक नाशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान उक्ताडार हाडून चर्चिलाक याद करून दिली. पळयात. गोंय सरकार हे सदुगीत सीफेररा खातीर कमिटेड आसा. तांणी म्हटल्या त्या प्रमाणे पेन्शन ही भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारांत मनोहरभाई पर्रीकर हांच्यानीच केल्ली. चर्चिलाचें सरकार आसतना सुद्दां तेणी केन्ना केली ना. पण ती फक्त याद आमच्याच सरकाराक जाली. कारण ताका लागून ते बिजन आसचें पडटा, ताका लागून ते पळोवचें पडटा, बारीक लोकां कडेन पळोवचें पडटा. भारतीय जनता पार्टीचें सरकारूच हें पळयता. ओके, मनोहरभाई पर्रीकरान ती सुरू केल्ली, हांवें कंटिन्यू केला. ती आतां परमनंटली करता. सो दॅट ती केन्ना म्हाका सरकारान आनी 500 रुपया वाडा. म्हणजे 500 न्ही, आमच्या फुडल्या सरकारांतले जाल्यार 1,000 रुपया वाडयता. कांय दरकार ना. तुमी फक्त आमच्या सरकार आमकां वाडोवंक कांय दरकार ना. कारण म्हाका कळोनी सीफेरर स्ट्रॉंगली सामके भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या वाटेन रावले. म्हाका दिसता डिक्शन वेगळ सगळे जाण इनिशिएटीव घेतले आनी ते करते हाची म्हाका खात्री आसा. हे गोवन सिव्हिल असोसिएशन अशा पद्दतीचे जे सीमेन धांवपाक वता किंवा तांकां स्कील ट्रेनिंग जाय ती ट्रेनिंग आमच्या दोनूय इन्स्टिट्यूशनांतल्यान दिता. इन फ्युचर हाच्या खातीर हे आनीक मोठ्या प्रमाणात स्किलिंग जावपाची गरज आसा. हांव आतांच मरीटायम इन्स्टिट्यूट ऑफ अवर वास्को तांकां विचारतालो. तेंच्यांनी म्हटलें की ओन्ली वी हॅव द 24 एडमिशन्स, 24 एडमिशन्स. पण लोकांक ताचो इम्पॉर्टन्स कळपाची गरज आसा. आनी इट इज हे मरीटायम इन्स्टिट्यूट खरें म्हणजे इट इज जॉब ओरिएंटेड कोर्स. जो कोर्स करतलो ताका 100% प्लेसमेंट ही 100% आसा. ताजे इम्पॉर्टन्स गोवा सिव्हिल असोसिएशन हांच्यांनी होय अवेरनेस करचो की आनीकूय खूब मोठ्या प्रमाणात यंग यूथ ह्या इन्स्टिट्यूशनाच्या वाटेन किंवा ह्या फॅकल्टीक येवपाची गरज आसा. To engage with global bodies like IMO, ITF and various shipowners association to bring Indian seafarers concerned to the forefront and lobby for stronger protection. Let me be clear, harassment is not a weakness of the victim. It is the failure of the system that tolerates it. With collective effort, open dialogue and institutional support
we aim to make every ship a safe ship. To our seafarers, you are not alone. GSA stands with you. Your voice matters. Your mental health matters. Your dignity matters. The government and Director General of Shipping should stand firm in resolving the grievances addresses by the seafarers. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, समृता खडगांवकर आणि सानिका नागवेकर. बुधवारा गोंयांत वादळी वारे आनी अचकीत पडपी पावसाक लागून मॉन्सून हालचाली सातत्यान उरल्यो. आयएमडीन 1 जुलय मेरेन राज्या खातीर येल्लो अलर्ट वाडयला. वादळी वाऱ्या सयत उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. बिरेस्तारा हवामानात बदल जावचो ना. व्हड प्रमाणात हलको पावस पडपाची शक्यताय आसा आनी कांय कडेन उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. चड करून दुबळ्या इमारती वा व्हड झाडां आशिल्ल्या कडेन खर वारें निर्माण जातलें. सप्तकभर तापमान स्थिर उरपाची शक्यताय आसा. तातूंत कसलोच उणाव जावचो ना. बिरेस्तारा आयएमडीन 30 अंश सेल्सियस आनी उण्यात उणें 25 अंश सेल्सियस तापमान आसपाचो अदमास उक्तायला. आर्द्रतेचें प्रमाण चड उरपाची शक्यताय आसा, जाका लागून एकंदर अस्वस्थताय निर्माण जातली. नागरिकांक जतनाय घेवपाचो सल्लो हवामान विभागान दिला. आयएमडीन गोंया खातीर येल्लो अलर्ट 1 जुलय मेरेन वाडयला. उटंगराचो पावस आनी खर वारें येवपाक शकता. बिरेस्तारा कांय कडेन उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. खर वाऱ्याचो परिणाम जातलो. बिरेस्ताचें तापमान 30 डिग्री सेल्सियस ते 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो रातच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.